आम्ही हा साळगाव हांगा आज साळगावचे होमकांड हे मोठ्या दबाज्यान मनयल्ले वता। आमच्या मुखार हा बाब भोलानाथ गाडी, रमेश गाडी, कमलेश, बाब प्रदीप, मनोज, मंगेश, दिगंबर गाडी, भोलानाथ गाडी। बाब आमकां हे होमकांडा बद्दल काय कितें तरी सांगात। होमकांडा बद्दल सांगपाचें म्हणजे आयज आमचे 9 दिसाचो हे आमचे सालिगांवचे धुळवट म्हणटा तशी आनी होमकांड आमी धुळवट जाल्या उपरांत रंगाचे हे मारल्या उपरांत रातचे या 11 पासून 12 पासून ते आमचे हे धुळवटीचे होमकांड चालू आसता। होमकांडांसून आमचे ग्रामस्थ तशेंच भायले गोंयचे भायले तशें तमाम खंयचेय कंट्रीचे म्हणून खंयचेय लोक तितून हे ना कंडिशन ना कशें खावपाचें कितें ना खावपाचें। आमी शर्वाणी बेताळ देवस्थानाचे नाव घेवन हे आमचे होमकांड खूबशे वर्सां पासून चालू दवरलेले आहा। हितून आमचे गाडी फॅमिली आहा तशेंच आमचे गांवचे समस्त गांवकार आमचे आसता आमच्या बरोबर आनी कैकशे वर्सां पासून हे आमचे ट्रेडिशन चालू आसा। आनी हितून आयज पासून अशी कसलीच बाधा कोणाक जाल्ली ना जावं कोणाक इफेक्ट जाल्लो हितून गेले उपरांत जे कोणाक प्रॉब्लेम जाता म्हणून हे एक अशें मानले जाता की होली जशें की भितरसून लोक गेले उपरांत लोकांक शुद्धीकरण म्हणटा पळय ते टायप पासून कोणाक जर सीक आसा आनी कितें आहा जाल्यार ते रोग पासून गेल्लो आहा म्हणून अशें कांयच जाणां कडसून आमी आयकलेलें आसा। जे कितें आजारी पडल्या पासून जाले हितून शुद्धीकरण म्हणटा त्या प्रमाणे नितळ जाल्ले आहा, रोगा पासून पयस जाल्ले आहा। अशें हे आमचे दैवताचे म्हणटा तशें देवाचे सांगणे आमच्या आज्या पणज्या टायमार पासून हे केल्ले आसा आनी आजुनूय आमचे जनरेशन आतां तशेंच चालू आहा। आनी आमी हे गांवच्या समाजाच्या सगळ्या गांवकारां बरोबर घेवन तशें बाकी फॅमिली कडसून आमचे रिलेशनासून फॅमिली घेवन आमी हे ट्रेडिशन चालूच दवरलेलें आहा। आनी आयज पासून देवाचें नांव घेवन आमी जे कार्य केलां साळगांवांत ते कार्य आमचे सदांच फुडें गेल्ले आहा आनी सदांच आमकां गांवकारांनी तशेंच आमच्या शेजाऱ्या आमच्या कालागोट म्हण नागवा म्हण अशे कांय गांव आहा पळय तेंच्यांनी आमकां साथ दिल्लो आहा आनी हे ट्रेडिशन आमचें सदांच चलता। तेन्ना आमी देवाच्या आशिर्वादान हे फुडें व्हरतले आनी सदांच उरतले। तेन्ना तुमकां तुमचे कडेन मागता अशेंच वर्सा वर्स लोकांनी येवचे आनी हेचो खरोच फायदो कितें आहा पळय तो घेवचो। थँक्यू। रमेश बाब, आमची 9 दिसांची धुळवट आनी त्या 9व्या दिसा आमी सकाळी फुडें होमकांडाची तयारीक लागता। आमच्या फॅमिलींतलो आमचो जाणटो चंद्रकांत घाडी 90 वर्सांचो आसा। सकाळी फुडें तो गाराणें घालता आनी सगळ्या पंचायतांक तो उलो घालता आनी सांगता की आमी आयज होमकांड करपाचें आहा ते पिसफुली जावनी शांतकायेन जावनी। मागीर आमी गांवचे सगळे युवक सगळे इल्ले आसा पळय ते होमकांडाचे लांकडान दाळपाक लागतात। सगळे येतात भुरगे ते दाळून जाल्या उपरांत आमी अंदू एक नवी प्रथा काडली की सगळ्याक आमी टायमींग दवरलो नाल्यार खूबदां कितें जातालें 11 पासून जातालें आमकां होमकांडान येवप स्टार्ट करपाक। आमी थंय सगळो टायमींग दिल्लो की आमी 3 हांगासर आमी आमचे रोमट भायर काडटा आनी आमी ग्रामदेवी शर्वाणीचे भेटेक वयता तिचो आशिर्वाद घेवपाक। थंयसून आमी खूब वर्सां पासून आमची परंपरा आसा जे परुळेकर फॅमिली आसा तांचो खूब योगदान आसा आमची संस्कृती आनी आमची परंपरा कायम दवरपाक तिजेर आमी वयता। थंयसून आमी वयतान आमच्या बेताळाच्या देवस्थानाक थंय होळयेचो नाल बांदलेलो आसता तो नाल काडटात थंयसर आमी प्रेयर करतात आनी थंयसून आमी धालाच्या मांडार येता। धालाच्या मांडारसून मागीर आमी हांगासर धांक सुमार येता आनी हांगासर होमकांडाचो अग्निप्रवेश सुरू जाता। आनी जशें भोलानाथान सांगलां तशें कांय हांगा उपलब्ध वैकल्प अशें कांय करचें पडना। कोणूय खंयचेय जाती धर्माचो ह्या होमकांडांत वचूंक शकता। अजुनूय अशें वायट अशें कांयच इन्सिडेंट अशें जावंक नात। अजुनूय आमचे ग्रामदेवता आमच्या पंचायतान आमकां आशिर्वादान दवरलेले आसा। कांयच जायना, सगळे सुरक्षेचेर ह्या होमकांडांसून वचूंक शकतात। सगळ्यांचें हांव स्वागत करता आयच्या होमकांडाक आनी हांव सांगता की बरे भाशेन शिस्तीन तुमी ह्या होमकांडांत वचात आनी सगळ्यांचो आनंद आसा तो द्विगणीत करात।